श्री विजय कालच्या सरदेसाई. दिसाक एक मिनिट आमकां कालच्या दिसाक तुवें कालच्या श्री विजय दिसाक सरदेसाई. तुवें आमकां सस्पेंड केले हय. आणि आमगेले जे मागणी आहली की जे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन जे तुवें डिसअलाव केलें ते लिस्ट करचें म्हणून. आता स्पीकर सर, yesterday the Supreme Court of India has taken serious cognizance of what is happening in Manipur. Speaker sir, do we want to repeat this in Goa? It looks like this government is not serious. Speaker sir, Opposition leader, एक मिनिट बसा, एक मिनिट बसा, बसून घ्या. क्लियर करपाक एक मिनिट बसून घ्या. सांगता. Opposition leader, बसून घ्या. बसून घ्या, सांगता. डिस्कशन ऑन मणिपूर आमकां हेजेर Opposition leader, विरोधी पक्ष नेते, स्पीकर बसून घ्या. ऑब्जेक्शन. एक प्रयत्न चलला सरकाराचो. विरोधी पक्ष नेते, सर, विरोधी पक्ष नेते, मणिपूर टुडे मिस्टर इली आलेमा बसून घ्या. ऑब्जेक्ट. इली आलेमा बसून घ्या. इली आलेमा, विरोधी पक्ष नेते, इली आलेमा बसून घ्या. एका विषय किती सांगता आणि कसला विषय मेन्शन त्याचा पॉइंट काल झालं स्पीकर सर. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. Let Chief Minister say that he wants to discuss it. Discussion for you have only mentioned it. Yes. Sir, let Chief Minister say that he wants to discuss this issue. Speaker sir, let Chief Minister say. ना almost ना. Speaker sir, Speaker sir. हा पोचता वेळा किती स्पीकर सर. स्पीकर सर हा पोचता वेळा किती. Speaker sir, this is an important issue. This issue, Speaker sir, has to be taken. Speaker sir, this issue has to be taken seriously. We want a discussion on this. We want a discussion. कालच्या दिसाक तुवें कालच्या दिसाक आमकां स्पीकर सर, we want a discussion. आमकां हेजेर एक डिस्कशन ना स्पीकर सर. इली आलेमा बसून घ्या. स्पीकर सर उभा आहात. इली आलेमा बसून घ्या. बसून घ्या. Sit down. Sit down. Your seat. बस पहिले विजय बस पहिले बस. Yes. बसून घ्या. स्पीकर सर पहिले फाटी घेवपाक एकूच जाय. मिनिट म्हाका एक मिनिट उलोवंक दी. एकूच मिनिट उलोवंक दी. एकूच मिनिट स्पीकर सर, एकूच मिनिट सीएमा कडेन मागता हांव. आमी जेन्ना पयले दिसा इश्यू केलो की मणिपूरचेर स्टेटमेंट येवचो तेन्ना मुखेलमंत्री उबो रावलो आनी मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की मणिपुराक कितें जाता तें आमी कंडेम करता. हो मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लो. बरें आहा. ताजे मागीर सबसिक्वंटली स्पीकर सर सो मोठो कॉग्निसन्स घेतला सुप्रीम कोर्टान. काल सुप्रीम कोर्टान चीफ जस्टिसान अशें म्हणलां की मणिपुराक जें जाता हें निर्भया परस व्हडलें प्रकरण म्हणून आनी हाजेर पूर्णपणान खोलायेन एक्शन जावंक जाय, डिस्कशन जावंक जाय सगळे फोरमांनी. स्पीकर सर एक मिनिट. कलेक्टीव कॉन्शियन्स ऑफ द नेशन म्हळ्यार कोशियेंस सगळ्या देशाचें हल्ला. आमी कितें मागतात ना, आमी सादें मागतात स्पीकर सर. आमी मागतात की आमकां मिस्टर विजय सरदेसाई, सर एकूच ज्यांनी हो विषय असा न्ही प्रायव्हेट मेंबर असा ते रेज करपाक जाता. एकूच मिनिट म्हाका एक मिनिट प्रायव्हेट रेज करपाक जाता. उलोवंक दिया. आमकां एक डिस्कशन दी. स्पीकर सर हांव मागता की एकूच त्या मिनिट दिसा तुज्यांनी रेज करपाक येता. बसून घ्यात. हुंच दिसाक कंप्लीट स्पीकर सर, स्पीकर सर बसून घ्या. स्पीकर सर हो एक तुम्ही इम्पॉर्टंट केन्नाय दिया. मिस्टर इली आलेमा बसून घ्या. स्पीकर सर केन्नाय दिया. स्पीकर सर म्हणजे एक मिनिट स्पीकर सर माझी एकूच रिक्वेस्ट हा. त्यांनी हांव बसना म्हटला पळय न्ही, इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू युअर चेअर. त्यांनी ते शब्द फाटी घेवचे. स्पीकर सर स्पीकर सर मुखेलमंत्री तू हेजेर बरें ओके स्पीकर सर युरी 1 मिनिट. इली आलेमा बसून घ्या. स्पीकर सर हेजेर आमकां हे डिस्कशन जाय. 1 मिनिट मॅन. स्पीकर सर तुमकां जें उचित दिसता, whether private member resolution, whether half an hour discussion, whether some other calling attention for 7 of us, खंय डिस्कशन तुमकां तें दिसता तें तुमी आमकां दिया. विजय दिसलें सरदेसाई, म्हणून फकत एश्युरन्स दिया. हांवें कालय सांगला स्पीकर तुमकां. सर. एक मिनिट. काल हांवें सांगला तुमकां तुमचो प्रायव्हेट मेंबर डेट आसा त्या दिसाक तुम्ही रेज करूं येता. त्या अलाव करपाचें ना अलाव करपाचें पण तो त्या दिसाचेर तुमी हें करून घ्या. तुम्ही त्यांना कन्सिडर फ्रायडे करता. तून दिता. एक मिनिट तुम्ही त्यांना हे कन्सिडर करतात न्ही, तितल्याच द्या. फ्रायडे हेच जाय आमकां. नाही पण आज आयचे दीस हें नाका तुम्ही. स्पीकर सर स्पीकर सर तोच जेन्ना सांगता. स्पीकर सर एकूच मिनिट. तोच जेन्ना सांगता की सुप्रीम कोर्टान हेजो कॉग्निजन्स घेतला म्हणून
जाल्यार ताजो डिस्कशन आमी हावजान कशें BBC No, 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 कितको no. घेतलो It is not BBC तो subjudice. कितको घेतलो Subjudice न्ही. How was BBC discussed? Speaker sir, Speaker sir, how was BBC discussed? Sir, let Sir, me speak. मुख्यमंत्री Speaker आगे sir, चुकता. मुख्यमंत्री how आगे was चुकता. BBC discussed if Speaker sir, म्हाका Chief उलोवपाक- Minister is saying? श्री अलिमाव ऑपोजिशन लिडर बसून घ्यात सीएम स्पीकर सर माझे एकूच मिनिट माझे म्हणणें आहा जेन्ना त्यांनी म्हटलां की सुप्रीम कोर्टान हाजो कॉग्निजन्स घेतला माझे म्हणणें ताका कितें जर डिस्कशन करपाचें आसा तुमच्या फॉयरान तांच्यांनी आफून हाडून तुमच्या वांगडा पयलीं डिस्कस करचें हावजाचो टायम असो वेस्ट करचो न्ही आनी ताज्या पयलीं तेणी एकूच जो स्टेटमेंट म्हटला तेणी तो विड्रॉ करचो तो विड्रॉ करपाची गरज आसा तेणी मेन्शन करपाक जाय आय एम विड्रॉईंग माय स्टेटमेंट म्हणून What? I am not withdrawing my एक statement. मिनिट अरे बाबा I will, you I- are disrespecting Oh, for what? The statement तुवें on म्हणलां what? हांव बसाना ते बरें ते withdraw कर ओके Ah. बट स्पीकर सर हे जे मॅन्डेटरी आहा इफ इट इज Mr. सुप्रीम Vijay कोर्टान Sridhar, जो मेन्शन आहा Viral discussion then कर. then You can what about BBC documentary it is माझे also म्हणणें subjudice कांयच ना. how was that There was discussed discussion in the foyer. how was that discussed स्पीकर सर येस डॉक्टर जनगा शेट्टे स्पीकर सर येस स्पीकर सर आज खूपशे ऍक्सिडेंट जाता ते प्रॉपर सायनेजीस ना रस्त्याचेर सो प्रॉपर सायनेजीस घालपाचे खंय डॉक्टर रंगदार चंद्रकांत आसा शेट्टे. स्पीड ब्रेकर आसा वन वे आसा Yes, त्याच्यामुळे श्री आमचे राजी ऍक्सिडेंट साळकर. कमी जातले कृष्णा